शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेवपाक तयार ना। सांग्यारूच आयआयटी जातली अशें ते ठामपणान सांगतात। पूण मेल्यार उपकारता आमची शेतां दोंगर आनी आमचो सैम काबार करून आयआयटी हाडूंक दिवचे नात अशें 41व्या दिसा धरणे आंदोलनान शेतकार आनी सैम मोग्यांनी शिटकावणी दिल्या। फाटले 41 दीस दाणो सांग्यार सांगे बचाव समिती वतीन शेतकार आनी सैम मोगी आपली शेतां आनी सैमाची राखण जावची हे खातीर आयआयटीक विरोध करतात। विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार देशांत जाल्ले उदरगतीचेर आमी भर दितात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयतारा आपल्या म्हयन्याळ्या रेडिओ प्रसारण मन की बाताच्या 94व्या एपिसोडांत सांगलें। भारत सौर आनी अंतरिक्ष क्षेत्रांत अजापां घडयतात। भारतान दिवाळीच्या फकत एक दीस आदीं एकाच वेळार 36 उपग्रह अंतरिक्षांत धाडले। ह्या प्रक्षेपणाक लागून काश्मीर ते कन्याकुमारी आनी कच्छ ते कोहिमा मेरेन पुराय देशांत डिजिटल जोडणी आनीक घटमूट जातली। या प्रक्षेपणाक लागून जागतीक वेपारी बाजारांत भारत एक बळवंत खेळगडो जावन उदेला। हाका लागून भारता खातीर वेगवेगळ्या संदींची नवी दारां उक्ती जाल्यात अशी तोखणाय मोदीन आपल्या उलोवपांत केली। गोयची भौशीक येरादारी वेवस्था आनीक घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकार कांय दिसांनीच गोंयाक नवीन 250 इलेक्ट्रीक बसीस दिवपाचे आसात अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्होन दिल्या। गोंय दौऱ्यार आयिल्ल्या केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन हे विशीं उलोवप जालां। तांणी ह्यो बसी दिवपाचें आस्वासन दिलां अशें मोविनान सांगलें। हे खातीर सगळो खर्च केंद्र सरकारूच करतले अशें ताणें म्हणलां। ते खेरीज गोंयच्या 16 कदंबा बस स्टँडाचें नूतनीकरण करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मोविनान ह्या वेळार सांगलें। MIMचो फुडारी असदुद्दीन ओवैसी फकत वाद तयार करता, ताका वाद तयार करपाची संवय जाला अशें विधान भाजपाचे फुडारी शाहनवाज हुसैन हाणें केलां। जाल्यार आम आदमी पक्ष दिल्लीच्या प्रदुशणाची समस्या सुटावी करपाक अपेसीत आसला अशें ताणें म्हणलां। भाजप राज्यांत समान नागरी कायदो लागू करपा विशीं बडबड करीत आसता। उत्तराखंडांतल्या सत्ताधारी पक्षान वेंचणुके आदीं हेच उतर दिल्लें, पूण वेंचणूक जिखून लेगीत आजून मेरेन समान नागरी कायदो चालीक लावंक ना अशें दिल्लीचो मंत्री अरविंद केजरीवाल सांगता। शेनवारा गुजराताच्या भवननगर वाठारांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो।
गुजरातांत येवपी वेंचणुकेंत भाजपा कडेन उमेदवार नात. भाजप लोकांचें लक्ष दुसरे कडेन वगळोवपाचो यत्न करता, पूण लोकांक आतां भाजपाची ही युक्ती समजुपाक लागल्या. भाजपा फेसिझमाचेर विस्वास दवरता आनी वेंचणूक जिखपा खातीर लोकशायेचो भेस घालता, असो आरोप राजस्थानाचो मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतान केला. राजस्थानांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत तो उलयतालो. फाटल्या कांय दशकां सावन भारत आतंकवादाचो बळी जाला. देखून भारतान आतंकवादाचेर झिरो टॉलरन्स पद्दत आपणायल्या. ह्या बसके वेळार जाल्ले चर्चे खातीर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार ठोस कारवाय करपाक बरी बुन्याद मेळटली, असो विश्वास भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून उक्तायलो. शेनवारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या आतंकवाद विरोधी समितीच्या मुखेल्यांनी नवी दिल्लींत राष्ट्रपतींची भेट घेतल्या उपरांत ती उलयताली. फाटल्या 8 वर्सांत सरकारान रोजगार संदींचे प्रोत्साहन दिवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात. तातूंतलेंच एक म्हळ्यार रोजगार मेला. ह्या कार्यक्रमाच्या पयल्या टप्प्यान केंद्र सरकार 10 लाखां वयर नेमणूक पत्रां दितलो, अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दिली. जम्मू काश्मीर जाल्ल्या रोजगार मेळाव्यान जनतेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं ताणें संबोधीत केलें. फुडाराची काळजी करूं नाका, तसो धीर परत एक फावट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिवचलच्या सेजा कामगारांक दिला. रिट्रेचमेंट नोटीसी वयल्यान कायद्याची लढाय जिखिल्ल्या सेजाच्या कामगारांनी शेनवारा सांखळे रवींद्र भवनांत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मायनिंग ब्लॉकांची पावणी प्रक्रियेक सुरवात केल्ले खातीर कामगारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. ह्या वेळार कामगारांचे कायदो सल्लागार ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर, संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमी भाजपाची बी टीम न्हू. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भाजपाक पर्याय थारतली. हे लोकांनी मतीन धरचें, अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब सांगता. शेनवारा पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. तशेंच गोंयांत पोगो बील हाडपा खातीर आमी सदांच झगडत रावतले, अशें ताचें म्हणणें.
मोपा विमानतळा वांगडाच दाबोळी विमानतळ लेगीत सुरू उरतलो। ह्या दोन्ही विमानतळाचो एकमेकांचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मत येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हाणें व्यक्त केलां। गोंयांत पर्यटक येवपाचो आंकडो वाडटा ते खातीर हे दोनूय विमानतळ चालीक लावप म्हत्वाचें अशें मोविन म्हणटा। शेनवारा दनपारां वाडे वास्को मर्सीज कॉपेला फाटल्यान शेतांत एक चली अर्बग उडयल्ले अवस्थेंत मेळ्ळी। थळाव्या लोकांनी शेतांत भुरग्याचो रडपाचो आवाज आयकल्या उपरांत रोखडेच पुलिसांच्या ताब्यांत दिले। पुलिसांनी हे भुरगे जीएमसीच्या ताब्यांत दिला। ह्या गुन्यांवा फाटल्यान कोण आसा तशेंच अनवळखी मनशाच्या नांवान गुन्यांव नोंद केला। तशेंच ताच्या पालकांचो सोद घेवप पुलिसांनी सुरू केला। सकयलो वाडो हरमल हांगा इमारतीच्या एका कुडीन धाड घालून पेडणे पुलिसांनी छत्तीसगडच्या अहसान रहमान खान पिराय 28 ह्या तरणाट्याक अटक केलो। दुबावीत आरोप्या कडल्यान 49,000 रुपया मोलांचो 49.3 ग्रॅम चरस जप्त केला। ही कारवाय पेडणे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक विवेक हळणकर, हरीश वांयगणकर, पुलीस हवालदार प्रेमनाथ सावळ देसाय, वासू सावंत, प्रज्योत मयेकर, रजत गावडे हांच्यांनी केली। डबल ट्रॅकिंग मुद्द्यावेल्यान आयतारा जाल्ली वेळसाव ग्रामसभा बरीच गाजली। डबल ट्रॅकिंगाक थळाव्या लोकांनी पुराय विरोध केला। उच्च न्यायालयांतल्यान आनीक 2 याचिका आयिल्ल्यान पंचायतीन सर्वोच्च न्यायालयांत वचचे अशें सरपंच मारिया गोवेयो सांगता। पंचायत सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाक तयार असल्यार निधीची वेवस्था करपाक आमी तयार आसा अशें गोंयचो एकवट संस्थापक वांगडी ऑरविल डॉराडो हांणी ह्या ग्रामसभेंत सांगलें। मायनिंग वेवसाय सुरू जावपाकूच जाय अशी मागणी करीत तसो थाराव आयतारा जाल्ले शिरगांव पंचायतीचे ग्रामसभेंत पास केलो। सरपंच करिश्मा गांवकार हांच्या अध्यक्षताये खाला आयतारा पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक उपसरपंच जयंत गांवकार हांचे सयत हेर सगळे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले।
आयतारच्यो सांखळे ते पणजे वाया मार्सेल आनी सांखळे ते पणजे वाया म्हापसा ह्या मार्गान वचपी बशी खूब कमी आशिल्ल्यान लोकांक 2 ते 3 वरां बस स्टँडार बसून बशींची वाट पळोवची पडटा. ह्या 3 वरांत वाळपय वचपाक 6 बसी आयल्यो, पूण पणजे वचपी एकूय बस न आयिल्ल्यान प्रवाशांनी नाराजी उक्तायली. एखादो मनीस कसल्याय कामाक वचपाचो आसत जाल्यार ताका ह्या बसींच्या उणावाक लागून उसरा पावपाची शक्यताय आसता. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या दोनूय मार्गांचेर आयतारा बशींची सोय करची अशी मागणी सांखळे बस स्टँडार बशीक राविल्ल्या प्रवाशांनी सरकाराक केल्या. एके वटेन दिवचल म्हालांतल्या कांय वाठारांत पिवपाच्या उदकाक लागून वळवळे काडचे पडटा जाल्यार कांय कडेन उदकाची नाशाडी जायत आसा. मुळगांवां तर फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी चालू आसा. मुख्य रस्त्या वयल्या सांकवां पोना पायपलायन फुटून दर दिसा हजारांनी लिटर उदक व्हांवून पिड्ड्यार जायत आसा. फाटल्या 7-8 म्हयन्याच्यान उदकाची नाशाडी चल्ल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. शेनवारा राती तोरशेच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर पेट्रोल पंपाकडेन मोटारसायकल आनी मारुती ओमनी गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मोटारसायकल चलोवप्याचो ताबो गेल्ल्यान समोरच्या दिशेन येवपी मारुती ओमनीक नेटान धपको बसलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. शेनवारा राती सांखळेच्या कुर्णा वाठारांत एक्टिवा आनी कदंबा बशी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्याचो ताबो गेल्ल्यान ताणें दुसरे वटेन येवपी कदंबा बशीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केला. शुक्रारा थिवीच्या माडेल वाठारांत अचकीत एका इको व्हॅन गाडयेक उजो लागलो. गाडयेचें इंजीन चड प्रमाणात गरम जाल्ल्या कारणान अचकीत उज्यान पेट घेतलो अशी म्हायती मेळटा. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग थळार येवन उजो पालयलो. ह्या घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्लें पळोवपाक मेळटा.
गोंयांतल्यान मध्य प्रदेशांत व्हरतना 57.7 लिटर सोरो आनी गाडी अनमोड घाटार जप्त केल्या। ह्या प्रकरणात ड्रायव्हर वैभव यादवाक ताब्यात घेतला। अनमोडच्या चॅक पोस्टाचेर अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गाडी थांबयली आनी भितर आशिल्ल्यो सगळ्यो पेटी तपासल्या उपरांत गोंयांत तयार केल्लो 57.7 लिटर सोरो मेळ्ळो। वट्ट 13,35,000 रुपया मोलाचो सोरो हो जप्त केला। अबकारी खात्याचे उपनिरीक्षक टी बी मल्लकर, नागेंद्र वी दीपक बारामती आनी राजू हाणें ही कारवाय केली। पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्ल्यान सगळ्या पर्यटन थळांचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा। अशीच गर्दी सध्या आग्वाद किल्ल्याचेर दिसता, पूण ह्या गर्दीचेर कोणाची देखरेख नाशिल्ल्यान ह्या किल्ल्याचेर पर्यटक आपलो जीव धोक्यात घालून किल्ल्यार वयर चढून फोटो काडटात। जर तोल गेलो जाल्यार सरळ खड्ड्यांत पडून दुर्दैवी घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। सरकारान हाची दखल घेवपाची सध्या सामकी गरज आसा। शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें। मुरगांवांत 35.2 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 आशिल्लें। पणजे 67% आर्द्रता आनी मुरगांवांत 81% आर्द्रतेची नोंद जाल्या। मॉन्सून सोंपून आतां शिंयाची सुरवात जाल्या। पयल्या कांय दिसांनी तापमानांत चडसो बदल जाणवचो ना, मात फुडल्या 2 सप्तकांत तापमानांत बदल जायत उरतलो। हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी ही माहिती दिली। फाटल्या सोमारच्यान राज्यांत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस उणें जाल्लें। शेनवारच्यान परतून तापमानांत वाड जावपाक सुरवात जाल्या। काणकोणा गालजीबाग आगोंद दर्यादेगे वयल्या कासवांचे संरक्षण आनी संवर्धन करपा खातीर राखून दवरल्या, पूण आतां मोरजी आनी मांद्रे सयत आगोंद दर्यावेळ रान खात्यान कमर्शियल झोन म्हूण जाहीर केल्या। ह्या प्रकारच्या परिस्थितीक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवांचे संवर्धनाचेर संकश्ट आयला आनी देखून पर्यावरण मोगींनी सरकाराचेर राग उक्तायला। तशेंच हो सरकाराचो चुकीचो निर्णय आसा अशें पर्यावरण मोगींचें मत आसा। सत्तरी मालान फाटल्या वर्सा सावन व्हडा प्रमाणात रोजाच्या फुलांची लागवड केल्या। दिवाळी मेरेन सुमार 1 टन फुलांची विक्री जाल्या। गोंय सरकाराच्या कृषी खात्याच्या आत्म येवजणे खाला सत्तरी तालुक्यांत 10 हेक्टर वाठारांत रोजाची लागवड केल्या। रोजांची फुलां गिरायकांचे आकर्षण थारल्यात। सध्या रोजा बाजारांत 150 रुपया प्रति किलो विकतात, पण अंदू व्हड पावसाक लागून दसऱ्या वेळार पीक उणें जाला, पूण आतां दिवाळी वेळार व्हडलें पीक मेळ्ळा अशी प्रतिक्रिया शेतकारांनी उक्तायल्या।